नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकार येतना 6 म्हयन्या भितर जमनीचो हक्क मायनिंग सुरू। काँग्रेस बीजेपी वेगळ्या कांयच करचे ना। बदल दिसतलो जाल्यार आपाक हाडात। केजरीवालाचो 70 कनेक्ट। सांकवाळे पीडब्ल्यूडीच्या शेकड्यांनी उदकाच्यो टाकयो 10 वर्सां जाली तश्यो कुसतात। खरेदी व्यवहाराची जाल्ली केस। लोकांक ना उदकाचो थेंब, टाकयो मातये भरवण। कथित 2G कोल स्कॅमाक यूपीए मनमोहन सरकाराक क्लीन चिट। तेन्नाचो सीएजी विनोद रायान मागली माफी। आता बदनाम करतल्यांकडच्यान काँग्रेस मागता माफी। फोंडकुलां झगमगली। 1 नोव्हेंबरा उपरांतय रस्त्यार फोंडकुलां आसा तश्शी। मुख्यमंत्री उतराक नेगार। काँग्रेसीच्यो फोंडकुलांनी मेणवाती। सरकारी दिवाळ्यांत काँग्रेसीची दिवाळी। आदलो केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचो मरणा उपरांत पद्मभूषण पुरस्कारान भोवमान। ज्येष्ठ सर्गेस्त मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिसाक पद्मविभूषण। आणि गोंयच्या बायलां संसदेत वेगवेगळ्या मळांनी फुडारपण करपी 3,000 बायलो फुडारी वांटेकार। संसदेच्या थाराव केंद्रा मेरेन धाडपाची गोंय सरकाराची तयारी। 2 दिसांची संसद सुरू। आपाचें सरकार येतनाच 6 म्हयने भितर गोंयकारांक तांचे जमनीचो हक्क मेळोवन दितलो म्हणून अरविंद केजरीवालाचें उतर। पर्ये 70 मावशे 70कारांचो जमनीचो इशू आयकूंक केजरीवाल थंय गेल्लो। एक फावट आपाक संद दिवची, बाकीच्या पक्षांक विसरतले म्हणून उलो। पाळी मायनिंग पिटारय गेल्लो। थंयच्या कामगारांक 6 म्हयन्या भितर मायनिंग सुरू करपाचें उतर। आप लोगों से मिलने के लिए आपण आता गावागावांनी हुमकळिल्ल्या इशू वेल्यान लोकल कनेक्ट सुरू केला। वर्सात जाली राण्यांची धरून तरेतरेची सरकारां आयली आनी गेली। 70कारांचे जमनीचे प्रश्न मात सुटले ना। एकाय आमदाराक इशू तडीक लावंक जमना। इशू आयकूंक दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवाल पर्या मावशे पावलो। कायदे म्हणतात ह्यो कायदे ज्यो अभयारण्यात पडल्या ह्यो कायदे म्हाका दिसता जवळ जवळ 50-60 वर्सांच्या पयलींच्यो कायदे की त्यो केन्ना आयजन केल्यो पंचायत केल्यो ही सुद्दां तांकां खबर ना। आनी त्यो कायदे जेन्ना अभयारण्यात वयता आनी ते तेंचे पोट आसा, ह्या लोकांचें पोट आसा आनी हे लोक तेच्या वरसून खाता पिता जेयता। पूण हेजेर जर विचार केलो जायत जाल्यार आमी आतां आमकां दिसता 60-70 वर्सां जाली तुमी निवडून दितात तेका निवडून दितात तो तुमी आमच्या गणपत सरान म्हटलेलेच आसा की गेल्या उपरांत तो सांगता तुमच्यो जमनी कोण खाता हो तेजो प्रश्न आहा। आमचे म्हणजे आमी कितें म्हणटा जमीन आमची आहा ती पळय आलवारा जमीन आनी ते उतारे आसा तशें पूण आमकां गांवांत कांयच जायना। 50 वर्सां पळयता अजून कितेंच करिना। विशेश आतां आमी विशेश प्रतापी राणो आतां 5 फावटी तरी आतां निवडून येयलो आसा म्हणजे 50 वर्सां जाली निवडून येता जाल्यार आमचें कितें केलें तेणें कितेंच करूंक ना। घर नांवार करूंक ना, जमीन करूंक ना आनी तेचे जमनी सगळ्यो नांवार जाल्ले आसा। आमकां बी ह्यो प्रश्न आसा म्हणजे मेन प्रश्न आसा की तेचे जमनी आमी गरीब कांयच विचारता जनतेचे जर आयले सगळ्या गांवागांवांनी लोक अवशेश रडटा जमीन नांवार ना, सरूयच ना आनी बेकारी घेवन भोंवता आनी तो घेवन गाडी घेवन भोंवता आनी आमी तेच्या फाटल्यान भोंवता। बीजेपी कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि केजरीवाल जो बोलता है वो सही बोलता है, वो अपनी बात। तो आज मैं आपको यहाँ वादा करके जा रहा हूँ कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आप लोगों को आपका मालिकाना हक दिलवाएंगे जमीन का। सभी एक्सपर्ट्स के साथ में बैठूंगा जिन लोगों को जमीन वगैरह का आइडिया है और इसका जो भी लीगल तरीका निकलेगा वो सारा तरीका निकाल के लेकिन 6 महीने के अंदर हम आपको आपका मालिकाना हक जमीन का दिलवाएंगे। काँग्रेस बीजेपी कडच्यान खंय वेगळी अपेक्षा ना। बदल दिसतलो जाल्यार आपाक संद दिवपाचो उलो।
इस बार एक मौका, पिछले इतने सालों से आप एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, कभी एनजीपी, उनको वोट देते आए। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखिए, अगर पसंद नहीं आए अगली बार बदल देना, एक बार तो देना बनता है ना, ट्राई कर सकते हैं एक बार। कौन सा सिंबल क्या है आम आदमी पार्टी का? झाड़ू, सबको पता है ना, झाड़ू है। इस बार झाड़ू पे वोट डाल के देखिए, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक बार वोट डालोगे झाड़ू को, उसके बाद भूल जाओगे सारी पार्टियों को, उसके दोबारा पार्टी को किसी को बहुत बहुत। मावशे सभे उपरांत 70च्या देवळांनी केजरीवालाचे देवदर्शन उपरांत पाळये मायनिंग पिटार वचून मायनिंग कामगारांकडेन उलयलो। अभी माइनिंग ऑक्शन हो गया तो बाहर का लोग ये ऑक्शन करके उसमें बिड करेगा और बाहर का लोग माइनिंग ले लेगा, तो ये कामगारों को लेगा कि नहीं, ये मांगता है उनको। दूसरा मांगता है कि हमारा गाड़ी चलेगा क्या नहीं, मशीनरी चलेगा क्या नहीं, ये प्रॉब्लम है लोगों का। अभी सरकार बोलता है ऑक्शन करेंगे करके, ऑक्शन किया तो ये लोगों को काम नहीं मिलेगा, वो बाहर का लोग बाहर का लाएगा, जिंदाल अंबानी जिंदाल बिंदाल वो सब आएगा, अडानी बेटानी, वो आके इधर काम करेगा तो उसका मशीनरी लाएगा, उनका लेबर लाएगा, और ये हमारा वर्कर है वो टेक्निकली उतना ये नहीं ना, वो प्रॉब्लम है लोगों का। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो भी कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत और कई सारी अड़चन है, जो अड़चन है उसको सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आज की मौजूदा हालत में 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू की जा सकती है, क्लियर है। तो ये हमारा आपको वादा है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम आपको माइनिंग शुरू कराएंगे। हमने ऐलान किया था कि जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती तब तक हर माइनिंग डिपेंडेंट फैमिली को, जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत अगले दिन से हर माइनिंग डिपेंडेंट फैमिली को 5000 रुपीज़ पर मंथ देंगे, उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए, जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती। और तीसरा जो अभी इन्होंने कहा वो बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है कि जो अभी मौजूदा एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज़ हैं, ट्रक है, मशीनरी है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जब भी माइनिंग शुरू होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माइनिंग के लिए हम अलग से कानून बना देंगे कि जो भी माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज़ हैं उनका जॉब के ऊपर पहला अधिकार होगा। अगर इनको जॉब दे, एटलीस्ट 80% ऑफ द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, एनी प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग, एटलीस्ट 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर गोवंस। और माइनिंग के लिए अलग से कानून कर देंगे कि जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज़ हैं, माइनिंग जो अभी मौजूदा ट्रक है, मशीनरी है, उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, उनका सबसे पहले अधिकार होगा। ये अलग से कानून पास कर दिया। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि शिरीष कुंकळेकर। सांकवाळे PWDच्या वाठारांत शेकड्यांनी उदकाच्यो टाकयो 10 वर्सां जालीं तश्यो कुसतात। ना PWD ना सरकार कोणाकच पडून गेल्लें ना। एक्टिविस्ट म्हणटा टाकयांची केस कोर्टांत आसा जाल्यार बेगीन निकाल लायात। टाकयो सरकारी हॉस्पिटलां, पुलीस स्टेशन, बाकीच्या सरकारी संस्थांक तरी वापरूंक दिवच्यो। सांकवाळ PWDच्या वाठारांत पडून आशिल्ल्यो ह्यो शेकड्यांनी टाकयो खरेदी वेव्हाराची केस जाल्ल्यान टाकयो कुसल्यो। थंयच्या एक्टिविस्टाची ताचेर नजर गेली। लोकांच्या ताळ्यार थेंब पडचे परस लाखांचो माल मातये भरवण जायत चल्लो। टॅक्स पेयरांचो पयसो, सरकारी माल कोणाचे पडला कोणाक। आनी हांकां जालें म्हणटा कितें 10 वर्सां सुमार ह्यो हिंग पडलो आहाय टँको। सो हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां, ह्यो टँको कोणाच्यो? ह्यो आमगे टॅक्स पेयरांगे मानी पयशे। आतां कोण सांगता हें कोर्टान पडलां, कोर्टान कित्याक पडलां? ह्यो चोरून हाडले गोवोरमेंटान, ताका लागून कोर्टान घायलां। आनी कोर्टान जालो जाल्यार, कोर्टान पडलो जाल्यार जे ऑथॉरिटी आहा तेणी ताबडतोब ही केस डिस्पोजल करपा जाय। कितें कोणा पनिशमेंट जावं पनिशमेंट घाल, आनी ह्यो टँको बरे कामां यूज जावपा जाय। तुमी एक इन्स्टिट्यूट्स आहाय, गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स आहाय, तांकां ह्यो दियाय, ते यूज करले। हॉस्पिटल्स आहाय, दुसरे स्कूल्स आहाय, पुलीस स्टेशन्स आहाय, गव्हर्मेंट क्वार्टर्स आहाय, तांकां तरी ते आपणुवपा दियाय। साश्टींतलो PWD मंत्री आसतना PWDन लाखांनी कड्डून ह्यो टाकयो हाडिल्ल्यो। खरेदी वेव्हाराचो इश्यू जालो।
फायनान्शियल अप्रुवल नाशिल्ल्यान केस जाली. केसी बरोबर टाकयोय कुसल्यो. सरकारांतलो कोणूच त्या इश्यूक हात घालूंक सोदिना. आता एक्टिविस्टाची गजाल आमदाराचे कानार, आमदारान घालपाचे सरकाराच्या कानार. So what I will do, I will see that I contact the concerned authorities and I will also speak to the Honorable Chief Minister and find out when these tanks that are lying idle there without being used for so long will be put to use, and I'm sure they will be given to those who are needy and do not have the means to put tanks on their own. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. UPAच्या मनमोहन सरकाराच्या नावाची 2G कोल स्कॅमा सारकेले फटीचे आरोप घालून घाण केली. आता तोच CAG विनोद रायान आरोपाचेर पुरावे ना म्हूण खंय कोर्टाकडेन लेखी माफी मागल्या. कोर्टाची तेन्नाच्या काँग्रेस सरकाराक पुरावे ना म्हूण क्लीन चीट. तेन्ना अण्णाच्या आंदोलनातले आंदोलक आता खंय पावले काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. माफीनामा, अपॉलॉजीज लिखित में कोर्ट में फॉर्मर CAG विनोद राय ने लिखित में माफी मांगी है. 2010 से 2014 तक देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक ईमानदार सरकार काम कर रही थी. उन पे 2G स्कैम, कोल स्कैम जैसे गंभीर आरोप लगाने का एक षड्यंत्र सोची समझी साजिश के तहत रचा गया था. पाया गया कि 1,75,000 करोड़ का ये स्कैम हुआ है. लेकिन जब कोर्ट में इनसे सबूत मांगे गए तो यही विनोद राय ने कांग्रेस नेता पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के सदस्य संजय निरुपम जी से लिखित में माफी मांगते हुए कहा कि इनके पास भ्रष्टाचार के कोई भी सबूत नहीं है. द देन डायरेक्टर जनरल ऑडिट, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन इन द CAG, Shri R.P. Singh, who was the principal 2G spectrum auditor, told the Joint Parliamentary Committee JPC on 2G spectrum that no loss has been caused to the exchequers. When he had forwarded these findings to the CAG headquarters to Shri Vinod Rai, the special judge Shri O.P. Saini concluded that prosecution has miserably failed to prove any charges. विनोद राय जी को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है केंद्र की भाजपा मोदी सरकार द्वारा बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड. कौन लोग शामिल थे इस षड्यंत्र में? जनरल VK सिंह, डॉक्टर किरण बेदी, बाबा रामदेव, श्री अन्ना हजारे जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. फोणकुलां लखलखलीं. 1 नोव्हेंबरा उपरांतय रस्त्यार फोणकुलां आसत तश्शीं. मुख्यमंत्री उतराक नेगार गेलो म्हूण काँग्रेसीन दिवाळी विथ पॉट होल्स मोहीम सुरू केल्या. शिवोले रस्त्यावेल्या फोणकुलांनी मेणवाती लावन काँग्रेसीन क्रिएटीव पद्दतीन सरकाराचो निशेध केलो. फुडले 8 दीस गोंयभर ही मोहीम चलपाची. सरकाराच्या दिवाळ्यांत काँग्रेसीची दिवाळी. लोकांक खड्ड्यांचो त्रास जाता ना म्हणना. 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें. 1 नोव्हेंबरा उपरांत गोंयच्या रस्त्यांचेर एकूय फोणकूल दिसचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या उपरांत सोशल मिडियाचेर खड्डे आनी फोणकुलां वयल्यान मीम्स सुरू जाले. 1 नोव्हेंबर जावन गेलो तरी रस्त्यार फोणकुलां आसा तश्शी. काँग्रेसीन सरकाराची लज रस्त्यार हाडूंक सुरवात केल्या. शिवोले दिवाळी विथ पॉटहोल, फोणकुलांनी मेनवाती. जर वायट जर रस्तो खंयचो आसत जाल्यार हो शिवोलेचो आसा म्हणून आज आमी चिंतलें की शिवोले आज पयली येवया. कित्याक बाकीचे इतके जर गोंयान पळय खूब कडेन अशे रस्त्यार खड्डे आसा जे आज पर्यंत CMान आज उतराक CM फेल केल्लो आसा. तो हरशीं CM जी आश्वासनां दिता जेची तो पुर्तता करपाक पावना. त्याच प्रमाणे हें एक जिवंत उदाहरण. कितके लोक हे सफर जाता. लिटरली कितके एक्सिडेंटान ह्या रस्त्याक जे खड्डे पडल्या ह्या खड्ड्याक लागून कितकेशे एक्सिडेंटान लोक मरण पावल्ले आसा. कितकेशे तरणाटे भुरगे मेल्ले आसा. कितके एक्सिडेंट जाल्ले आसा. गाडयांची दुर्दशा जाल्ली आसा. पूण ह्या सरकाराक अजून जाग येता म्हणून हो आमी जो प्रोटेस्ट जो आमी आज ऑर्गनायज केल्लो हो आज आमी लॉन्च केल्लो आसा.
हो दिवाळी आमी एक फुडले 8 दीस आमी अख्खे गोंयभर आमी हो जो दिवाळी वीक पटोल आसा पळय फुडले आनी 8 दीस आमी अख्खे गोंयभर आमी व्हरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो मरणा उपरांत पद्मभूषणान भोवमान. दिल्ली राष्ट्रपती भवनात सोमारा सुवाळ्यांत पर्रीकाराचो व्हडलो पूत उत्पलान राष्ट्रपती कडच्यान पुरस्कार घेतलो. पर्रीकारान 4 फावट गोंयचो CM म्हूण जबाबदारी आनी केंद्रीय रक्षा मंत्री म्हूण जबाबदारी सांबाळ्ळ्या. आदलो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आनी जॉर्ज फर्नांडिसाक मरणा उपरांत पद्मविभूषण. श्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री उत्पल पारिकर. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. गोंयच्या राष्ट्रीय बायलां संसदेच्या बायलांच्या विशयावेले थाराव राज्य आनी केंद्र सरकारा मेरेनूय पावयतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. 2 दिसांची बायलां संसद ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सोमारा सुरू जाली. देशभरांतल्यो वेगवेगळ्या मळावेल्यो फुडारी बायलो हे संसदेत संबोधीत करतल्यो. बायलांक तांचे इशू मांडपाक ही माची. गोंय मुक्ती वर्स 60च्या निमतान वर्सभर सरकाराच्यो एक कार्यावळी. तातूंतच बायला संसद, युवा संसद आनी पंचायत संसद जाता. गोंय विधानसभा आनी गोंय सरकारान MIT स्कुलाच्या आदारान घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय बायलां संसदेत सोमारा सुमार 3,000 बायलांची हजेरी. संसदेचे थाराव खंय केंद्रा मेरेन पावतले. त्या संस्कृती खातीर बट निश्चितच म्हणजे म्हाका दिसता सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी होय उत्सव गोंयांत अशाच पद्दतीत मनोवचो. गोंयच्या विधानसभेंतल्यान म्हाका दिसता दर 2 वर्सांतल्यान अशा पद्दतीचो हो लोकशाहीचो उत्सव साजरो करपाक कांयच हरकत ना. देशभरांतले वेगवेगळे लोक हांगासर लोकशाहीचो उत्सव साजरो करपाक येवचो आनी इफ्फी सारको उत्सव जर दर वर्साक जाता आसत जाल्यार सेलिब्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी 2 वर्सांनी एकदां गोंयांत कित्याक जावंक न्ही. हांव तुमकां सांगता म्हाका निश्चितच खात्री आसा ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तुम्ही सगळ्यांनी जर साथ दिली आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय करपाक आमकां चड उशीर लागचो ना. येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पयलीं आमी 2 पावलां मारल्यात, तुमी 2 पावलां मारात आनी गोंय स्वयंपूर्ण करुया इतकेंच सांगता. आदली मंत्री निर्मला सावंतय उलयली. अशे संसदेचो खंय बायलां सबलीकरणाक हातभार लागतलो. ह्यो ज्यो वेगवेगळ्यो भुमिका जी बायल मनीस पुराय करता त्या बायलेक सगळ्यांत पयलीं शिक्षण दिवपाची गरज आसा आनी तिका समाजान मानाचें स्थान दिवपाची गरज आसा. आजचे विमेन्स पार्लमेंट त्या नदरेन काम करता ही एक खोशेची गजाल आसा आनी ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तांणी काम करचें. कार्यावळीच्या समन्वयकान इंडिया आनी भारताचो मुद्दो काढलो. आपल्या इंडियाच्या बाबतीतलं जे प्रचलन आहे की काही 20 वर्षापूर्वी बाळासाहेब ठाकरेजी किंवा बाकी काही मान्यवरांनी बॉम्बे शब्दाचा प्रयोग मुंबई करावा
मद्रासचं चेन्नई झालं, त्याचप्रमाणे कलकत्त्याचं कोलकाता झालं. तर मनापासून माझी अशी इच्छा आहे, एक इंडिपेंडंट नागरिक, एक ॲक्टिव्ह सिटीजन म्हणून ही गोष्ट बोलतोय. आपण अधिकारी आहात, आपल्या हातामध्ये शक्ती आहे, आपण राज्यकर्ते आहात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नाईक साहेब, आपण सगळी मंडळी. तर ह्या बाबतीमध्ये आपण पॉझिटिव्हली विचार व्हायला पाहिजे आणि की भारताचं नाव आपण इंडिया न म्हणता डे टू डेच्या प्रयोगामध्ये भारत अशा शब्दांनी आपण बोललं पाहिजे. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. आपाचो केजरीवालूच भंडारी समाजाक वयर काडूंक शकता म्हणून गोमंतक भंडारी समाजाच्या अध्यक्षाचें उतर बीजेपीक कोंत्र गेलें. समाजाच्या अध्यक्षाक अशे तरेची उतरां सोबनात. समाजाचे फुडारी हेर पक्षांनी आसात म्हणून सोपटे उलयला. बीजेपी खंय भेदभाव करिना. बीजेपीच्या सगळ्या समाजांनी मतदार. लोकांक खंय बरें वायट वळखूंक कळटा. पॉलिटिकल सोडून समाजाचे जे लिडर असतात तांकां खबर आसता की राजकारण करता आसतना ह्या समाजाचे नेते बांधव हांवें पयलीं म्हटलां तशें वेगवेगळ्या पक्षान आसात. आतां इले ठीक आहा, पण एकाच भेटीन ज्या पद्दतीन आदरणीय अध्यक्ष बाब अशोक नायकान स्टेटमेंट केलो की 106 वर्सां नंतर ह्या गोंयान एक मुख्यमंत्री आमच्या ऑफिसांत येता. म्हाका दिसता खंय तरी ते विसरले आसतले, कारण समाजाचे काम करता आसतना ह्या गोंया राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आदरणीय रवी नाईक, म्हाका दिसता त्यांच्यात हातीक हात धरून ह्या समाजाचे काम करता करता ते आज अध्यक्ष जाले. आज जर पळयलें जाल्यार म्हज्या मांद्रे मतदारसंघात सगळ्या समाजाचे लोक आहात. हांव म्हणिना ते भंडारीत आसात, पण न्याय दिता आसतना एक माणूस हो म्हाजो समाज ह्याच पद्दतीन न्याय दिता. सरकाराच्या माध्यमातून काम करता आसतना कोणाकच संधी दिना की बाबा तो एक पर्टिक्युलर समाजाचेच पळयता ना, कारण हांव सगळ्या जनते म्हणजे मांद्र्यातल्या सगळ्या जनतेच्या मताचेर आमदार जाल्लो. एक इतल्या खातीर स्टेटमेंट करता की खंयचोच नेते बांदो दुखोवंक जायना, कारण एकच आमीच बीजेपीन आसा म्हण न्हय, भंडारी समाजात आमचो जो काँग्रेसचो जो लिडर जो आसा, अध्यक्ष आसा बाब गिरीश चोडणकर, तोय भंडारी आसा. रवी बाब आसा आदरणीय आमचे आदले मुख्यमंत्री, तोय भंडारी आसा. हांव म्हणिना बीजेपीन आसा, पण हे सगळ्याचो विचार करूनच स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. पेडणे सगळ्या स्तरांचेर कामां जाल्यांत आनी चालूच आसात. तरी खंयचीय चुकून उरल्यां आसत जाल्यार सांगची म्हूण आमदार मंत्री बाबू आजगांवकारांचो उलो. अर्दीं उरिल्लीं कामां खंय तडीक लावंक ताका परत एकदां पेडणेकारांनी आमदार मंत्री करचो. बाबून वारखणे फातर बसयले. जी स्पीड आसा ती स्पीड आमची चालूच उरतली आणि ही कामां बेगिनात बेगीन आमी कंप्लीट करून एक लोकांक दाखोवन दिता की एक आमी डेव्हलपमेंटा खातीर आमची पंचायत सदीत फुडें आसतली. हीच स्पीड अशी फुडें घेवन कामांच्या जिवाचेर आमी लोकां कडेन वयतले. बाबा आमी डेव्हलपमेंट केला आणि त्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमी लोकां कडेन वयतले. येणाऱ्या काळात आता आमच्या भागात जो एअरपोर्ट आहा आणि आमच्या सरान आमकां पयलींच सांगलेला की लँड लुजर्सांक फर्स्ट प्रायोरिटी, हेचो आमी सगळ्यांनी चान्स घेवन जॉबा खातीर आमच्या भुरग्यांक मॅक्झिमम आमी ट्राय करतले. सगळ्यांनी सहकार्य करचे. तसेच येणाऱ्या इलेक्शनाक विरोधकांच्या आश्वासनाक बळी न पडटा सराचे काम, सराची धडाडी हे सगळ्यांनी जाणीव करून सराक परत एकदा असेंब्ली धाडपाची गरज आहे. 5 वर्षां आम्ही निवडून जर दिली तर आता जो एम्प्लॉईचा जो प्रॉब्लेम आहे तो बऱ्यापैकी सॉल्व होऊन सगळे मुलं कामाला लागतील. माझ्या हेजे भितर हांव सारको सॅटिस्फायड हा आणि एकदम खुश हा, कारण आमी डेव्हलपमेंट विकास बद्दल म्हाका कोणूच आरोप करूं शकना. विकास डेव्हलपमेंट आमी पळयला, त्याच्या बरोबर एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमी प्रोजेक्ट तयार जाला. पण मागता तुमच्या कडेन हें सगळें आमी मेहनतीन तयार केलां आणि तुम्ही सगळे एकठांय असलेले ज्यांच्यानी म्हाका साथ दिली म्हणून आज आमी इतले पर्यंत झेप मारू शकलेले. बोडगेश्वरा कडेन वतना पेट्रोल पंपा फुडलीं 34 दुकानां म्हापशेपालिकेन सील केली. दुकानां बेकायदेशीर म्हूण आदले सीओन सील करूंक सांगिल्ली. 1 नोव्हेंबराक अर्द काडिल्ली. नवे सीओन ती अर्द धरून एक्शन घेतली. 2 वर्सां ही दुकानां कोणाकच दिसूना. आतांच कशी दिसली काय म्हूण दुकानवाल्यांचो आर्ग्युमेंट. कमयतल्यांच्या पोटार खंय आड येतात.
Let us see your beautiful face. You're not showing your face. I don't know who is coming. And you're not showing even an ID, authorized government ID that you are an authorized person. या शॉपा कोणे बांधला? शॉप दीपक गाडेकरान बांधला. जाल्यार ओनर कोण? ओनर कोण म्हणजे शॉप बांधला जाल्यार दीपक गाडेकर. दीपक गाडेकर. परमिशन कोणे घेतला? दीपकान दीपक. तेकाच नोटीस सर्व केल्या न्हू आता. कसली? खंय केल्या? यामी लायल्या. पळय मरे. यामी लायल्या. यामी लायल्या. यामी लायल्या. जे आमी कितें केलें दिल्लीच्या खाती आता ओके आता लास्ट टाइम कितें आतां कितें म्हणटा तांच्या आमचे कडेन चूक जाली कितें सोल्युशन काडा न्ही. This is not the way. गव्हर्नमेंटाचो रूल आसा. फायन घाला. And they have just come and just sealing everything. This is not fair on government path. आता ते म्हणून नोटीस इश्यू केल्यानी नोटीस सगळे शॉपांचेर मारूंक जाशिल्ले न्ही. एकट्या कोणाक मनशाक इश्यू केलेल्या तूं सगळे इंडिव्हिज्युअल शॉप कशे सील करूं शकता. मंडळाचे सगळे हँडीक्राफ्टाचे सामान दवरताली आनी आमी सगळे 7-8 जाणां आमी कितें करपाचें आमी सगळ्यांनी पयशे काडून ते शॉप घेतलेले न्हू. इवन आयस्क्रीमीची शॉप आता आयस्क्रीम विकली तेंच्यांनी हजारो लाखाचो माल पिड्यार जाल्लो लायट ना. आता ते कोण दितलो? एक्सकॅव्हेटिंग or when they were doing a structure here त्यांना हुई गेलेले 2 वर्सां पयलीं 2 महिने जाला 3 महिने जाला 2 वर्स झाले. लोक 100 लोक वयतात अशे वयतात आनी पळयता हिंगासर कितें तरी एक्टिविटी चालू आहा पूण तेन्ना कित्याक येवंक ना सील मारपाक त्या टायमार. आतां कित्याक लोकांच्या पोटार हे करपाक. लेटर आमी इनवर्ट केले तेजी आमकां रिप्लाय दिवना. ट्रेड लायसनाची कॉपी घातल्या तेजी रिप्लाय दिवना. रिजॅक्टूय केल्या म्हणून सांगूना पासूय जाला म्हणून सांगिना. हेजेर कितें म्हणून सांगपाक. आतां आमी आयज हितून पणजे अर्बन डेव्हलपमेंट हितून हे स्टे घातल्या ते आतां रजिस्टर नंबरूय जाला आतां आनी ते पळय आतां फाल्यां आयज नाल्यार फाल्यां ती स्टे जातली. मडकयचो लोक बदल सोदता. खुबशे काँग्रेसीचे वावुरपी बीजेपीत येवंक लागल्यात म्हणून मडकय बीजेपीचो दावो. सुदिनाक खंय मडकय मतदारसंघाच्या लोकांचे इश्यू तडीक लावंक जमना. लोकांक खंय बीजेपीचो आमदार जाय. मडकय मतदारसंघात खुबशे भारतीय जनता पार्टी कडेन लोक आकर्शीत जाल्ले आहा की ते जॉईन जावपाक सोदता. तशेंच आमचे गेले फावटीचे झेडपीचे उमेदवार रावलेले ते सुदेश बिंगी ते आयज आमकां जॉईन जाले आनी तशेंच आमचे कडेन काँग्रेस पक्षाचेय लोक आयज पार्टीक जॉईन जावंक सोदता आनी तांकां दिसता कितें आयज मडकय मतदारसंघात बदल जावचो आनी ह्या बदल जावन मडकय मतदारसंघात आमचे बीजेपीचे कमळ फुलचें. जे लोकांचे गरजो आसा पळय न्ही त्यो एक्चुअली आमदारान फुडें चलोन ते एक्चुअली सगळे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपाक जाय आसले. आतां आमकां खबर आसा की हे फावटी जे फुडलो जो सरकार येतलो तो बीजेपीचोच येतलो आनी मडकय आमदार सुद्दां बीजेपीचोच येतलो हे पद्दतीन आमचें काम चालू आसा. पक्षान संविचारी पक्षां कडेन युतीची दारां उगडी दवरलेली आहा. आतां थोड्यांक कशें आसा भाजपा बरोबर युती करप म्हटल्यार आत्महत्या करप अशें आसा. आमी तुमकां आत्महत्या करप कितें करप तशें हें करिना. ती तुमची खुशी. आमी दारां उगडी दवरलेली आहा. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.